मंगळारा रवींद्र भवन साखळेत जाल्ल्या गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या एन्युअल डे निमतान कर्मचाऱ्यां खातीर मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्या सुविधांची घोषणा केल्या. कर्मचाऱ्यांक पगारवाडी सयत वेगवेगळ्यो सवलती सरकार दितले म्हण मुख्यमंत्र्याची घोषणा. 7 दीस कॅज्युअल लीव, 15 दीस तुमकां प्रिविलेज लीव ही तुमकां ऑलरेडी मेळटा. हाज्या भायर आमी मॅटर्निटी लीव दिवपा खातीर आनी मॅटर्निटी लीव जी तुमकां दिवपाक जाय इट इज फॉर द 3 months या 6 months. 6 months मॅटर्निटी लीव हाज्या फुडें सगळ्या महिलांक कंपल्सरी मेळटली जेंका इलिजिबल आहा ती, आनी त्या इलिजिबल आसलेल्या महिलांक पेड लीव मेळटली. हांव तेंच सांगता कारण आतापर्यंत ह्या कॉर्पोरेशनाक जो दुय्यम दर्ज्यात पळयताले त्या दुय्यम दर्ज्यान पळोवपाची गरज ना. आमी ताका एट पार विथ द गव्हर्नमेंट स्टाफ हाज्या बरोबर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि GHRDCच्या जोडपालवान कर्मचाऱ्यां खातीर वेगवेगळे डिप्लोमा हाडटले अशें मुख्यमंत्री हे वेळार उलयलो. आमी इन फ्युचर वी आर डुईंग अवर कॉर्पोरेशन टाय अप विथ द नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट department so that our corporation is not only the corporation but it will be the institution. म्हणजे इट इज अ सर्टिफिकेट गिविंग इन्स्टिट्यूशन जातले जेणे करून तुम्ही जशें काम करता करता तुमकां वेगवेगळ्यो डिग्रीज ज्यो आहा पळय न्ही त्यो वेगवेगळ्यो डिग्रीज आनी डिप्लोमाज जाका स्किल डेव्हलपमेंटाचे डिप्लोमाज हे बी दिवपाक आमी सुरवात करतले. तशेंच GHRDCच्यो नोकऱ्यो टेम्पररी अशें लोकांनी धरचे न्हय. 2 वर्सांचो प्रोबेशन पिरियड नेम आनी अटी सयत पुराय केल्यार कॉर्पोरेशनात परमनंट जातले अशें मुख्यमंत्री सांगता. आमी म्हटलां की तुमकां मेळिल्ली नोकरी ही टेम्पररी नोकरी न्ही, ही नोकरी जी आसा ही परमनंट नोकरी. आनी म्हणून आज हे सगळें सांगता आसतना तुमचो आतापर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसताले नोकरी मेळ्ळी काय बऱ्याच जाण विचारताले ती टेम्पररी नोकरी म्हाका कित्याक काय म्हणून. ही टेम्पररी नोकरी न्ही. 2 वर्सांचो प्रोबेशन पिरियड सोंपल्या उपरांत जो भुरगो सिन्सियरली जेचे खंयसरूच एबसेंटिजम ना, जेचेर कसलीच केस जावना, जेचेर कसलीच कंप्लेन जावना, तो ऑटोमॅटिकली 2 वर्सांच्या उपरांत ह्या कॉर्पोरेशनात परमनंट स्टाफ आसतलो. ह्या आयज हांव जाहीर करता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.